नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. सरकार 4 महत्वपूर्ण येवजण्यांचेर काम करता. तशेंच रेल्वे बोगद्यांक अत्याधुनीक करपा विशीं सरकारान पावलां उबारल्यात. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली म्हायती. राज्यांतल्या खासगी आस्थापनांत गोंयकारां खातीर नोकरेचें आरक्षण दवरप हें घटनाबाह्य आशिल्ल्यान रोजगार विनिमय केंद्रांक कांयच करप शक्य ना. कामगार मंत्री आतानासियो मोन्सेरात हांणी विधानसभेत दिली म्हायती. राष्ट्रीय खेळा सर्तींत जैतिवंत जाल्ल्या खेळगड्यांक गणेश चतुर्थी पयलीं मेळटली इनामां. खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी विधानसभेत दिलें आश्वासन. नेपाळच्या काठमांडून त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर उड्डाण करतना सौर्य एअरलायन्साचें एक विमान आयज जाल्ले दुर्घटनाग्रस्त. 18 लोकांक आयलें मरण. बिहार विधानसभेत आयज एंटी पेपर लीक विधेयक जालें संमत. ह्या विधेयकांत गंभीर प्रकरणां 3 वर्सां ते 10 वर्सां मेरेन बंदखणीचो आसा प्रस्ताव. आता खबरो विस्तारान. आयज संसदेन फकत थारावीक राज्यांची नावां वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन हांणी घेतली. हाचे खातीर विरोधी पक्षाच्या वांगड्यांनी आक्षेप घेतिल्लो. ताका जाप दितना मंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सांगलें, अदमास पत्रका वेळार उलयतना सगळ्या राज्यांची नावां घेवप शक्य ना. देखून हांवें फकत 2 राज्यांची नावां घेतली. हातूंत गैर अशें आपणेन कांयच केल्लें ना. नांव घेवन सुद्दां महाराष्ट्राक कोट्यांनी रुपयांचो निधी मंजूर केल्लो आसा हाचें उदाहरण तांणी दिलें. The point that he raised, that I have not named many states and probably spoke about only 2 states. Congress party has been in power for a very long time in this country. They presented so many different budgets and they would know clearly that in every budget you don't get an opportunity to name every state of this country. I have not named very many states. But let me take the example of Maharashtra, for instance. Between vote on account and yesterday's budget, in vote on account and in yesterday's budget, I had not named Maharashtra. I'll take it as an example. Cabinet has, under the leadership of Prime Minister Modi, passed a very important decision. It has taken the decision to set up a very big port in Vadavan in Maharashtra. Did Maharashtra get ignored because I did not mention the name of Maharashtra? 76,000 crores have been announced for that project. रेल्वे वेवस्थेक आधुनीक आणि सुरळीत करपा खातीर केल्ल्या येवजण्यांची म्हायती दिवपाक रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी पत्रकार परिशदेचें आयोजन केलें. सरकार 4 महत्वपूर्ण येवजण्यांचेर काम करता. तशेंच रेल्वे बोगद्यांक अत्याधुनीक करपा विशीं तांणी ह्या वेळार म्हायती दिली. की चारों बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं और आपने देखा होगा कुछ वर्षों से डीपीआर बनाने का काम एक नए तरीके से हो रहा है. इसमें एक प्रॉपर सिस्टमेटिक कंप्लीट 100% लाइडार सर्वे करके प्रॉपर उसका डिज़ाइन का एक प्रोसेस बना है. उस प्रोसेस से इसके डीपीआर बन रहे हैं. रेलवे की जो टनल की टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है. हिमालयन टनलिंग मेथड जो कि रेलवे ने नॉर्थ ईस्ट, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों में काम करते करते नए तरीके से सीखा है. ये मेथड बहुत ही एक स्टेबल टनल डिज़ाइन है. राज्यांतल्या खासगी आस्थापनांत गोंयकारां खातीर नोकरेचें आरक्षण दवरप हें घटनाबाह्य आशिल्ल्यान रोजगार विनिमय केंद्रांक कांयच करप शक्य ना अशें कामगार मंत्री आतानासियो मोन्सेरात हांणी मंगळारा उसरा विधानसभेत सांगलें. एर्णावळ जिल्लोधिकारी, कामगार आनी रोजगार विनिमय तशेंच कोयर वेवस्थापन ह्या खात्यांच्या अदमासपत्रकीय मागण्यांचेर सभाघरांतल्या दोनूय वटेंतल्यान वांगड्यांनी केल्ल्या उलोवपाचेर मंत्री मोन्सेरात जाप दिताले.
राज्यातल्या कावला अड्ड्याचो सोद घेवन ताचेर सरकार धोरण आपणायतले अशें मोन्सेरात हांणी मुखार सांगलें. Reservation of jobs in private sector does not come under the purview of employment exchange. In view of the Constitution of India, no such reservations can be made mandatory in private sector. Reservation is unconstitutional and discriminatory in nature as per judgment passed on 17/11/2023 by Honorable High Court of Punjab and Haryana. On February 20th, 2019, GWMC was appointed as a nodal agency to oversee the relocation of recycling units, scrap yards and recycling units in Goa. In this regards, GWMC has deployed a draft policy, developed a draft policy and is in process of identifying and acquiring additional government land for this purpose. According to the draft policy, the GIDC is responsible for establishing trade zones within existing industrial states. राष्ट्रीय खेळा सर्तींत जैतिवंत जाल्ल्या खेळगड्यांक गणेश चतुर्थी पयलीं तांकां इनामां मेळटलीं. खेळा खात्यान ह्या संबंदान पावलां उखल्ल्यात. पॅरा ऑलिंपिक संघटनेक गोंय खेळा प्राधिकरणाची मान्यताय ना. सरकार पॅरा ऑलिंपिक संघटनेक आर्थीक मजत दिता. जो मेरेन गोंय खेळा प्राधिकरणाची मान्यताय पॅरा ऑलिंपिक संघटनेक मेळना तो मेरेन तांकां अनुदान दिवप शक्य ना अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी विधानसभेत सांगलें. पॅरा ऑलिम्पिक्स म्हणूया किंवा पॅरा आमचे स्पेशल ऑलिम्पिक्स म्हणूया किंवा खेलो इंडिया पॅरा गेम्स म्हणूया किंवा नॅशनल पॅरा चॅम्पियनशिप्स म्हणूया, ह्या सगळ्यांक आमी जसो आधार जो स्किमीच्या भायर सुद्दां वचून आमी तांकां आधार केल्लो आसात. तेजे पलीकडेन जो तुवें मुद्दो मांडिल्लो आसा तेजे खातीर आमी जी आमची तयारी आसपाक जाय ती आमी करतले. आनी एकूच गोश्ट लक्षांत दवरपाक जाय की पॅरा ऑलिम्पिक एसोसिएशन जो पर्यंत रेकग्निशन जायना तो पर्यंत आमकां तांकां ग्रँट्सूय दिवपाक मेळना. पूण डेफिनेटली ते फायनल स्टेजीर आसा आमी ते करतले आनी तांकां जो ग्रँट्स कितें मेळपाक जाय तांकां ती फॅसिलिटी जी कितें मेळपाक जाय ती मेळपाचें आमी हें दिता. The prize money जे आसात ते प्राइज मनी I have already announced that before गणेश चतुर्थी हे सगळे जे प्राइज मनीज आसा इन्क्लुडींग आमचे नॅशनल गेम्स जे मेडल विनर्स जे आसात किंवा पॅरा एथलीट्स जे मेडल विनर्स जे आसात तांकां सगळ्यांक खंयची चवथ ह्याच वर्सा मरे ह्याच वर्सा चवथ मरे हय चवथ येत रावतली. हय पळय हांवें जें उलयलेलें आसा हांवें तें करून दाखयलेलें आहा. लक्षांत दवर, कारण आमी 2 फावटी हें 3रे वर्स हांवें सांगिल्लें आसलें की चवथी पयलू सगळ्यांक आमी पयशे दितले ते आमी करून दिल्ले आसा आनी आजूय हांव परत फ्लोराचेर एश्युरन्स दिता ऑल द प्राइज मनीज विल बी पेड बिफोर द गणेश चतुर्थी. खाजन जमनीबाबत ICAR संस्थेच्या तज्ञां कडल्यान 2 म्हयन्यान अहवाल येवपाचो आसा आनी फुडल्या म्हयन्या भितर हाचेर तोडगो काडटले. खाजन जमीन शेत खात्याच्या अंतर्गत हाडपाचो विचार आसा पूण अद्याप निर्णय जावंक ना अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत सांगलें. Speaker sir, the government is taking the all necessary step to protect the khas, to protect the land cultivation of the state, and through the implementation of the notified scheme of the Director of the Agriculture for the maintenance repair of the bund. Department is also supply the paddy seeds free of cost like Korgut, Goa Dhan 1, Goa Dhan 2 in case the salinity is high. The government will study the effect of the induction of the saline water on crop cultivation and exploit all the possibilities for both the agriculture and pisciculture coexist in a Khazan land without disturbing the either activity. Expert committee will be appointed to study and give the recommendation to prepare a suitable project. कामगार आणि महसूल खात्याचे मंत्री आतानासियो मोन्सेरात हांणी सांगलें जे उद्योग आपल्या आस्थापनांनी 66% परस चड गोंयकारांक नोकऱ्यो दितात तांकां सबसिडी दिवपाची येवजण सरकार राबयता पूण आतां मेरेन ह्या येवजणेचो फकत 4 उद्योगीक आस्थापनांनी लाभ घेतिल्लो आसा. Government had come up with a scheme to, as far as to employ local youths, Goan youth. That is an industrial policy which has come out, and there was a scheme, employment subsidy scheme, where you get all micro, small, medium, large manufacturing units, hinterland eco tourism project in lesser developed talukas, which are employing minimum 60% regular Goan employees,
being paid minimum salary of rupees 8,000 per month are eligible. The benefits are reimbursement of 50% of the salary paid to Goan eligible youth pertaining to micro, small, medium unit, and reimbursement of 25% of salaries paid to Goan eligible employees for large units as per proportionate specified in the scheme. Subsidy amount of rupees 53.88 lakhs was released so far. Now, important thing is, out of these, even after announcing this scheme, it is only 4 companies basically who has availed of this scheme. वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी आयज विधानसभेत डेंग्यू आनी मलेरिया दुयेंसाचेर प्रश्न उपस्थित केलो. डेंग्यू आनी मलेरिया दुयेंसाचेर आळाबंद हाडपा खातीर सरकाराच्या भलायकी खात्यान खर पावलां उबारची अशी मागणी वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी केली. पावस काबार जावपाचो म्हणजे इतलो गोग्यांनी जो पडटा तो फोरकास्ट आसा की हाच्या मागीर कमी जातलो. सो फालच्यान जेन्ना वत येतलें तेन्ना हो ब्रिडींग चड जावपाचे चान्सीस आसा. तेन्ना सरकारान ताचेर लक्ष दिवन, कित्याक आमच्या मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन लास्ट टायम एक धाकटे भुरगे मेल्ले विथ डेंग्यू. सो मातशें केअर घेवची आनी जाता तितलें अवेरनेस डिपार्टमेंटाक हांव इन्स्ट्रक्शन दिवपाक लायता स्पीकर सर. गोवा हेडमास्टर संघटना आणि GSLC इन्स्पायर एट 4 at 2024 हांणी एलिमेट at डॅश एक्सप्लोरिंग द एक्झॅक्ट ऑफ एज्युकेशन ह्या थेमेचेर आधारीत अडफडच्या एका रिसॉर्टान 26 जुलय ते 28 जुलय मेरेन एक परिशद आयोजीत केल्या. ह्या परिशदेन धर्तरी, वायू, अग्नी, उदक, आकाश आनी स्वयं ह्या गजालींचेर भासाभास जातली अशी माहिती गोंय हेडमास्टर संघटनेचे अध्यक्ष सिस्टर लिबरेत फर्नांडीस हांणी पत्रकार परिशदेन सांगले. This is the 4th All Goa state level conference for school heads, and we used to have it for overnight. This year I coordinated with the school leaders globally who are hosting an international conference at Resort Rio Alcora. And the theme for this conference is Element Add, Exploring the Hexad of Education. This is fundamentally based on the 6 main elements that we as educators need for holistic development, and which will be taken care of earth, of air, water, then space and self. Entire conference will be on sustainability, discipline and passion, adaptability for the heads of the institution. There are 50 odd speakers coming across the globe. We who are registered for this Goa Headmasters Association are 180 in number so far. आता घेऊया एक लहानसो विसव. मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार. ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर. इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से. तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेले. फुडारी परीक्षे संबंधान उलयतना आयज पत्रकारांक सांगलें उच्च न्यायालयान नीट परीक्षे संबंधान स्थिती स्पश्ट केल्ली आसा. ही परीक्षा देशांतल्या 571 शारांत घेतिल्ली. परीक्षेच्या नियमा भायर कितें जालां हाचो कांयच पुरावो ना अशें उच्च न्यायालयान स्पश्ट केलां. ताका लागून परत ही परीक्षा घेवपाची आवश्यकता ना. 155 उमेदवारांची उमेदवारी रद्द केल्ली आसा.
सुप्रीम कोर्ट ने 22, 23 और 24 के एग्जामिनेशन के सारे रिजल्ट्स को एग्जामिन भी किया और ये पाया कि कोई इसमें एनॉमली एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं पाई गई। जो पहले के रिजल्ट होते थे उसी के अनुसार ये भी रिजल्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई आवश्यकता नहीं है दोबारा परीक्षा कराने की, क्योंकि इसके कारण बहुत केओस होगा, बच्चों का सेशन गड़बड़ होगा। जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी है उनका भविष्य अंधकार में जाएगा। कारगिल जैत दिसा निमतान भाजपा युवा मोर्चा वतीन गोंयान म्हापसा आणि वास्को हांगा मशाल मिरवणुकीचे आयोजन केला अशी माहिती भाजपा युवा मोर्चाचे अध्यक्ष समीर मांद्रेकार हांणी आयज पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली। फाल्यां सांजे 6 वरांचेर मशाल मिरवणूक सुरू जावन ताची समाप्ती हुतात्मा स्मारका कडेन जातली। थंय सुटकेस झुजाऱ्यांचो भोवमान जातलो। 27 जुलयाक पणजे हांगासरल्या भाजपा मुख्यालयान सुटकेस झुजाऱ्यांचो सत्कार करून कारगिल जैत दीस मनयतले अशी माहिती समीर मांद्रेकार हांणी दिली। तर जो फाल्यांचो विशय आसा की विजय संकल्प यात्रेच्या निमतान जी आमी मशाल मिरवणूक ऑर्गनायज केलेली आसा, एक म्हापसा आणि एक वास्को शहरान, तर सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की ह्या दोनूय आमची जी रॅलीज आसा ताका भरपूर पाठिंबो दिवचो, कित्याक आमकां अशी एक संदी म्हाका दिसता वर्सान एकदां मेळटा खंय तरी आमचो जो सपोर्ट आसा तो इंडियन आर्मीक जसो आमच्या सोल्जर्सांक दाखोवपा खातीर। आणि तर ह्या एका कोणीच फाटी रावचे न्हू, सगळे आमचे जे यूथ आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी भायर सरोन हे जे दोनूय रॅलीज आसा ते दोनूय रॅलीजान पार्टिसिपेट जावचे, कित्याक जेन्ना इंडियन सोल्जर्स आसा ते जेन्ना बॉर्डरीचेर वॉर्स जेन्ना हे करता झगडटात तेन्ना तांकांय खबर आसा की खंय तरी एक गोळी येतली आपल्याचेर बसतली, एक खंयचो बॉम्ब ब्लास्ट जातलो आनी आपूण खंय तरी मरतलो म्हणून खबर आसता, पूण तरी सुद्दां ते तो जॉब प्रिफर करता आनी ते थंयसर टेररिस्टांकडे झगडटा, दुसऱ्या देशांकडे झगडटा म्हणून खंय तरी आयज आमी हांगा सेफली जगतात, आमी सेफली रावता। तर खंय तरी तांकां एक सपोर्ट असो दाखोवपाक लागून हेचे प्रोग्राम्स भारतीय जनता युवा मोर्चान ऑर्गनायज केलेले आसा। बिहारात सरकारी सर्तीच्या परीक्षांनी पेपर लीक प्रकरणात गैरव्यवहार आणि अनियमितताय हाचेर आळाबंद हाडपा खातीर आयज पेपर एंटी लीक विधेयक विधानसभेत संमत केलें। ह्या विधेयकांत गंभीर प्रकरणात 3 वर्सां ते 10 वर्सां मेरेन बंदखण आणि 1 कोटी रुपया मेरेन दंड दिवपाचो प्रस्ताव आसा। खासदार शांभवी चौधरी हांणी आपली ह्या विशीं प्रतिक्रिया उक्तायली। आप देख ही सकते हैं कि विपक्ष हमेशा हर जगह हल्ला हंगामा करती है। नीट पेपर लीक को कितना उन्होंने सड़क पे निकल गए और इतना चिल्ला चिल्ली हुआ, यहाँ पे दिल्ली में भी चिल्ला चिल्ली हुआ, और अब जब बिहार में एक अच्छा बिल पास हो रहा है, एंटी पेपर लीक पे बिहार सरकार काम करना चाह रही है, तो बैठ करके मुद्दे पे चर्चा और अपना विचार रखने के अलावा वो वॉकआउट कर गई। तो ये संदेश पूरे बिहार वासियों के लिए है कि विपक्ष बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, उनको खाली मुद्दों पे हल्ला हंगामा करने आते हैं, पर उनका कोई भी इरादा नहीं है कि वो बैठ करके चर्चा करें। उनके पास एक अच्छा मौका था, अच्छा समय था कि वो विधानसभा में बैठ के नीट पेपर लीक के मामले पे या पेपर लीक के जितना भी मामला हुआ है बिहार में उस पर बैठ के वो चर्चा करें, पर वो वॉकआउट कर गए। तो ये तो समय की बर्बादी है और पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसको कहते हैं ना, सदन की गरिमा को वो नहीं रखते हैं, वो उनको उस पर नहीं मानते हैं और ना वो किसी प्रोसीडिंग्स पे मानते हैं। सनबर्न आयोजकांनी किटाल बेतूल हांगासर इलेक्ट्रॉनिक डाय म्युझिक फेस्टिवल आयोजित करपाचो प्रस्ताव सादर केल्लो। तो प्रस्ताव गोंय औद्योगिक उदरगत महामंडळान न्हयकारलो अशी माहिती GIDCचे अध्यक्ष अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी दिली। तांणी सांगलें तांच्या संचालक मंडळाची जाल्ल्या बसकेन हो प्रस्ताव चर्चेन आयिल्लो। ह्या बसकेन ह्या प्रस्तावाक मान्यताय दिवंक ना। 55व्या आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवान आयोजकांनी भारतीय पॅनोरमा 2024 खातीर अर्ज मागयल्यात। इच्छुकांनी आपले अर्ज http://nfdcindia.com वा http://ifigoa.org ह्या संकेतस्थळाचेर ऑनलायन अर्ज करचे। हे अर्ज 12 ऑगस्ट 2024 मेरेन धाडून दिवचे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन हांणी फिल्म सर्टिफाय केल्ल्याची नोंद 1 ऑगस्ट 2023 ते 31 जुलय 2024 ह्या काळांतले आसूंक जाय आनी सगळ्या फिल्मांचे सबटायटल इंग्लिशींतल्यान आसपाक सक्तीचे आसा।
नेपाळच्या काठमांडून त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर उड्डाण करतना सौर्य एअरलायन्सीचे एक विमान आयज दुर्घटनाग्रस्त जाले. हातूंत 18 लोकांक मरण आयले जाल्यार 4 लोक गंभीर जखमी जाल्यात. 22 कर्मचाऱ्यांक आनी टेक्निशियनांक घेवन हे विमान पोखरा हांगासर वताले. दक्षिणी इथियोपियान खूप मोठ्या प्रमाणात पावस पडिल्ल्यान थंयची पावसाळा कोसळ्ळ्या. हाका लागून 229 जाणांक आतां मेरेन मरण आयलां. ह्या घडणुकेन 148 दादले जाल्यार 81 बायलांचो आस्पाव आसा. बचाव कार्या खातीर रेड क्रॉस असोसिएशनाचे सहकारी घटनास्थळार पावल्यात. खुबशा राज्यांनी मोठ्या प्रमाणात पावस पडपाचो अलर्ट जारी केला. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। जब कोई नहीं था तब सिर्फ हम थे। आपको रोमांच की पराकाष्ठा तक पहुंचाने का गवाह बनते रहे हैं हम। खेल के मैदानों से कितने ही नायकों को बेजार होते देखा। तो कर्नम मलेश्वरी का सिडनी में नारी शक्ति का उद्घोष, शूटिंग में राज्यवर्धन राठौर का पहली बार पदक पर निशाना साधने से लेकर अभिनव बिंद्रा के स्वर्णिम निशाने तक, लक्ष्य से भटका नहीं डीडी स्पोर्ट्स। हम ही थे गवाह जब भारत के बॉक्सर्स विपक्षी के जबड़े से पदक छीनते दिखे। तो चीनी दीवार को ध्वस्त कर साइना नेहवाल की ऊंची उड़ान भरती शटल, पीवी सिंधु ने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए लहराए भारतीय परचम। तो खूब लड़ी मर्दानी जैसी साक्षी ने रियो में कुश्ती के मैच से पदक निकाल इतिहास रचा। इतिहास को बनते बिगड़ते खूब देखा हमने। आज भी जब होती है खेलों की बात, डीडी स्पोर्ट्स है आपके साथ। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। बायलांच्या आशिया करंड क्रिकेट सर्तींत भारतान श्रीलंकेंतल्या दंबुला हांगासर जाल्ल्या खेळांत नेपाळाचेर 82 धांवड्यांनी जैत मेळोवन उपांत्य फेरयेंतलें आपलें स्थान निश्चित केलें। भारतान दिल्ल्या 179 धांवड्याची मोख साध्य करतना नेपाळचो पंगड 20 षटकांत फकत 96 धांवड्यो काडूंक शकलो। अ गटांत भारत आनी पाकिस्तान उपांत्य फेरये खातीर पात्र थारल्यात, जाल्यार नेपाळ आनी UAE ह्या सर्तींतल्यान भायर पडल्या। आता पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 29 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 सेल्सियस इतलें नोंद जालां। खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। सरकार 4 म्हत्वपूर्ण येवजण्यांचेर काम करता, तशेंच रेल्वे बोगद्यांक अत्याधुनीक करपा विशीं सरकारान पावलां उबारल्यात। रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली म्हायती। राज्यांतल्या खासगी आस्थापनांत गोंयकारां खातीर नोकरेचें आरक्षण दवरप हें घटनाबाह्य आशिल्ल्यान रोजगार विनिमय केंद्राक कांयच करप शक्य ना, कामगार मंत्री अतनसियो मोन्सेरात हांणी विधानसभेत दिली म्हायती। राष्ट्रीय खेळा सर्तींत जैतिवंत जाल्ल्या खेळगड्यांक गणेश चतुर्थी पयलीं मेळटलीं इनामां, खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी विधानसभेत दिलें आश्वासन।
नेपाळाच्या काठमांडून त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर उड्डाण करतना सौर्य एअरलायन्साचें एक विमान आयज जालें दुर्घटनाग्रस्त, 18 लोकांक आयलें मरण. बिहार विधानसभेत आयज एंटी पेपर लीक विधेयक जालें संमत. ह्या विधेयकान गंभीर प्रकरणात 3 वर्सां ते 10 वर्सां मेरेन बंदखणीचो आसा प्रस्ताव. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. हे खातीर आमचे फेसबूक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच डीडी चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.